नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। व्यवसाय कॅशलेस करपाक कमर्शियल टॅक्स खात्यान सगळ्या व्यावसायिकांक दिलो 10 दिसांचो प्राज। पेडीची परिस्थिती दुसरे दिसा हाताभायर, सॅलरीड क्लास हैराण। मालमत्ता जाहीर करूंक नाशिल्ले आमदारांतले मोन्सेरात, कवळेकार आनी मिकीचे रोखडीच मालमत्ता जाहीर करपाचे उतर लोकायुक्तान नावा वाऱ्यार घालतकच जाग। खलिस्तान आकांतवादी हरमिंदर सिंग मिंटूच्या फामिलीची पुलिशेन घेतली जबानी। पंजाबांतल्यान आयिल्ल्या फोन कॉलांचो तपास। बिरेस्तारा राती चिंबला इंदिरा नगरात फोडल्यो 22 गाडयो, बसी, रिक्षा, इनोवा आनी हेर गाड्यांचे फुडले आरशे फोडून काबार। आप म्हणटा हो पॉलिटिकल स्टंट। आनी फोंड्या एमजीचो कॅन्डिडेट लवू मामलेदारू सुदीन ढवळीकारान केलें स्पश्ट। सुशिक्षीत आमदार जाय काय खंडणीखोर आमदार, नाव घेनासतना सुदीनाची विरोधकाचेर टिका। व्यवसाय कॅशलेस करपाक कमर्शियल टॅक्स खात्यान सगळ्या व्यावसायिकांक 10 दिसांचो प्राज दिला। टॅक्स ऑफिसर बिझनेस सुवातींनी वचून परिस्थिती पळयतले। डिमॉनिटायझेशना उपरांत पयलो पेडे मॅनेज करपाक सरकाराक अपेस आयला। लिक्विडिटी फावो तशी वाडोवपाक सरकारी आनी बँक यंत्रणा फेल जाल्या। बँकांनी पगार काडपाक सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आनी खाजगी कर्मचाऱ्यांचो मोठ्यो लायनी दुसरे दिसा आशिल्ल्यो। डिमॉनिटायझेशनाक लागून हार्ड कॅश सामको कमी जाला। सरकार कॅशलेस इकॉनॉमीचेर भर दिता। It is a trade circular we have issued to all the registered taxpayers, that is under VAT Act, Entertainment Acts, Anti-Tax Act and Luxury Tax Act, requesting them to provide the option to all the consumers, that is people who are coming to customers, that they can make a cashless transaction by providing facilities like a debit credit card swiping machine or through mobile phone or POS and other modes. It is not a compulsion and there is no penal provision. It's the notification. I mean, that circular is very clear. We are appealing to all these traders and industry, and within 10 days we want our people to go to the field and take the assessment of it, like what is the outcome of this. डिमॉनिटायझेशना उपरांत बाजारात अकस्मात लिक्विडिटी कमी जाल्या। 2000ची नोट खंय मोडप हो प्रश्न, 100ची नोटींचो दुष्काळ आनी काय एटीएमआय बंद। डिमॉनिटायझेशना उपरांतचो पयलो पेडे मॅनेज करपाक सरकार अपेशी थारला। चडशा बँकांनी पगारा खातीर व्हडल्यो लायनी दुसऱ्या दिसाय दिसले। एटीएमा भायर लायनी नाशिल्ले कारण चडशा मशिनांनी 2000 रुपयांची नोट, लोकांक ती नाका जाल्या। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी। लोकायुक्तान मालमत्ता जाहीर करूंक नाशिल्ल्या आमदारांची नावां वाऱ्यार घाल्या उपरांत दाखय लिपय करतल्यांक जाग येवपाक लागल्या। बाबूश म्हणटा आपणे सीएक सांगिल्ले, ताणे 2015-16ची म्हायती दिल्ली, आतां सारकी दितलो। बाबू कवळेकार आनी मिकी पाशेकोय रोखडेच आपली मालमत्ता लोकायुक्ता मुखार मांडटले म्हूण सांगतात। मिकी म्हणटा बीजेपी आमदार खासदारांनी अमित शाह कडेन हिशोब दिवच्या परस विरोधी पक्ष फुडाऱ्या कडेन दिवचो। बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, मिकी पाशेको, बेंजामिन सिल्वा, बाबू कवळेकार आनी भाजपाच्या विष्णू सुर्यावागान मालमत्ता जाहीर करूंक नाशिल्ली। 30 जून मेरेन आमदारांनी आपली मालमत्ता जाहीर करची असो तांकां प्रास दिल्लो। ते तशें करूंक अपेशी थारले म्हूण लोकायुक्तान तांची नावां वाऱ्यार घाल्यात। आता तातूंतल्या कांय आमदारांनी रोखडेच मालमत्ता जाहीर करतले म्हूण सांगले। Actually, what has happened, I had told my CA basically to file the thing. Now, yesterday only I confirmed that he said that he has already filed it. But he has filed it for I think 14 and 15. This year, because our returns were basically were not filed. So that is the reason it was pending. So I think in another 2 days time I'll file it. रिटर्न फाईल करपाकच ह्या वर्साक डिले जाली। ताका लागून सीए थोडो डिलेर गेल्लो, हांवें मातशें आउट स्टेशन केल्लो आनी थोडे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपाचे उरले, म्हळ्यार रिटर्न फायल केले उपरांत लोकायुक्ता कडेन दितले अशें म्हणून रावले ते डिले जाले। पूण आतां फुडली विका आमी जाले सगळें तयार जालें, फुडली विका सबमीट करता। ते 2012 हांवें मुगे नॉमिनेशन फायल केलें तेन्ना फायल केल्लें ते एसेटान मुगे कांय चेंज जालां। तेंच्या म्हाका 2010
जेन्ना CBIन म्हाका म्हजे अकाउंट फ्रीज केले, थोडे म्हजे एसेट आहा ते सीज केले, थोडे प्रॉपर्टी जावं पर्सनल कितें आहा तितले मुगेले सीज केले. तेजे उपरांत 2014 इन्कम टॅक्सान सीज केल्यो. सो त्यो सगल्यो जाग्यार घालपाक म्हाका टायम जाय आशिल्लो आनी त्या पासून म्हाका वेट जालो. मिकी म्हणटा बीजेपीच्या आमदार खासदारांचो हिशोब विरोधी पक्ष फुडाऱ्याकडे दिवचो. पूण हांव चॅलेंज मारता ह्या सरकाराक, तुमी ह्या सरकारान 2 एकले तेंगे MLA आहाय तेगेले, कोण चेअरमॅनशीप घेवन आहाय तेगेले, आनी तेगे फॅमिली गेले, तेगे कोण क्लोज एट आहाय तेगेले अकाउंट चॅक करचे. 2012 पयले तेंका कितें एसेट आहलोले आनी 2012 उपरांत कितू एसेट केला, कितू सेलिब्रेट केले, कितू लग्जरियस वस्तू तेम घेयले आनी खूंच पयशे गेले हेचे चवकशी करपाची. GVP UGDPत विलीन करपाचे दिशेन उलोवप चल्ला म्हूण मिकी सांगता. GVP आमी म्हणून न्हू, इलेक्टेड मेंबर आनी जायते बाकी मेंबर आहा ते दाखयले बाबा वी आर द मेंबर, आमचे जॉइन जावपाक कितें प्रॉब्लम. कायतूय जॉइन जाता UGDP. We are terms of talking. Last time we are few members who were talking. I'm still the ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खलिस्तानी आकांतवादी हरमिंदर सिंग मिंटूच्या फामिलीची पुलिशेन शुक्रारा जबानी घेतली. हो आकांतवादी जेलींतल्यान पळून वतकच पंजाबांतल्यान आयिल्ल्या फोन कॉलांचो तपास पुलीस करतात. मिंटूच्या फामिली कडेन तांणी हे विशीं स्पश्टीकरण मागलें. मिंटूचे 2 भाव, तांच्यो बायलो आनी आवयची पुलिशेन सुमार 3 वरां चवकशी केली. घेवया एक ब्रेक.